ऑनरेरियम दिता तो वाडोवपा जाय। ती फायल नेक्स्ट कॅबिनेटान येतली। लास्ट कॅबिनेटाक एक टेक्निकल पॉइंटा लागून तेणी फाटी दवरली आनी घडी अशें जावपाक शकता। हांव स्पश्टपणे सांगता, सरकारा कडेन मायनिंग बंद जाल्ले कारणान मातशे पयशे उणे आसा। आमी ते कितें तरी आमचे डिपार्टमेंट फायनान्स एक्सक्यूज दिवन फायल फाटी दवरता आनी दिस इज वन ऑफ द केस। म्हाका सांगपाक ते वायट दिसना कित्याक आमी लोकांक उतर दिल्ले आनी आमी ते पालन मातशें लेट करपाक पावता, पूण तेजें पालन आमी करता। फुडले कॅबिनेटी येवन हो तुमकां ऑनरेरियम प्रॉमिस केल्लो तसो मेळटलो, इन्क्रीज इन द ऑनरेरियम, वेदर इट इज जिल्हा परिषद मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी आख्खे गोंयांत जे पंचायतीन काम करता। दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे नवे कचेरेचे उक्तावणाक माविनान सरकाराची परिस्थिती सांगली। आदी आदल्या आरटीओ ऑफिसान आशिल्ली ही कचेरी आता मडगांवां पोन्ने कलेक्टरेटान शिफ्ट केल्या। फुडल्यान बॅग दिश्टी पडटा, ती बॅगां वाटलेली, फक्त बॅगां वाटले म्हणून कचरो ना जायना। हे आमी फक्त तुमकां लक्षां हाडपा खातीर, याद जावपा खातीर एक बॅग दिल्लें। आयज आमी गांवांत भोंवता आसतना हो कचरो तयार करतात तो कोण करतात? आमीच करतात। एका कारणीभूत आमी आसा। तर आमी जर प्रत्येकान चिंतलें हांव फाल्यांच्यान प्लास्टीक वापरपाक कमी करतलो, सोडटो अशें म्हणपाक नाकाच, कमी करतलो अशें जर मनांत धरून जर घरांतल्यान भायर सरलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या प्लास्टीक गार्बेज आसा ती कमी जावपाक वेळ। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।